टुरिझम मिनिस्टरान एक्चुअली ह्या तोयार लेकच्या संदर्भातलो विषय इन डिटेलान आनी खूब बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन केला. हांव फुडें वयच्या पयलीं एक 2-3 गजाली सांगपाक सोदतां. तांच्यांनी म्हटलें तेंच्या वांगडा डायलॉग कित्याक सुरू करूंक ना काय म्हणून. आमचो आमदार बाब रुडाल्फ हो थंयसरल्या सगळ्या लोकांक घेवन एकदां येवन म्हाका पर्सनली मेळ्ळा. तेका ऑलरेडी तेंका एक्सप्लेन केला. थंयसरली आमची स्थानीक पंचायत बरोबर आसलो सरपंच बाकीचे लोक म्हाका ऑलरेडी एकदां येवन मेळ्ळा. तेंकां हो पुराय प्रोजेक्ट एक्सप्लेन केला. तिसरी गजाल आमदारान उरलेल्यांकूय सांगलेलें की तुमकांय बी आपूण सीएमा कडेन घेवन वयता उलयात म्हणून. बट ड्यू रिस्पेक्ट टू यू विजयान जें सांगलें पळय न्ही म्हाजें सरळ म्हणणें आसा तुवेंनूय रिक्वेस्ट केला स्पिकरान इनिशिएटीव घेवचो. फाल्यां 14 तारीख फाल्यां तेंच्यांनी 4 वरांचेर तांकां जे बसल्या पळय न्ही त्याय लोकांक आफोवचें. म्हजें कांयच म्हणणें ना. आमची उलोवपाची तेंच्या वांगडा तयारी आसा. आपयतना 5 जाणां बी आयक हांव 5 जाणां अरे आपय रे 30-40 जाणांक घेवन आपयता. 2 मिनटां बस. ओके स्पीकर सर तुम्ही इनिशिएटीव घेवन तांकां मेसेज दियात आनी तांकां फाल्यां 4 वरांचेर जे आसा पळय न्ही तुमच्या इनिशिएटीवच्या सकयल म्हाज्या चेंबरांत तांची मिटींग घेवया आनी तांकां आयचें भाशण आमच्या टुरिझम मिनिस्टराचें आयकलां आसतलें तांकां सगळ्यांक कळ्ळें. स्पीकर सर हांव एक 2-3 गजाली मुद्दामून हायलायट करपाक सोदतां. तांच्यांनी जें सांगलें पळय न्ही अशें उलयलें की जशें करून आमकां एनवायरमेंटाचें कांयच पडलेलें ना अशा